सगळे त्याची रिक्वायरमेंट असते ते केबल आमचे त्यांचं राखपाचं असतं ते सगळे आम्ही घालून घेतो माझे म्हणा सगळ्यामध्ये तुम्ही आता दोन्ही बॅरिकेड दोन्ही ब्लॉक केला तुम्ही आता काम तुम्ही 5 लेबर काम करता हांगा 5 लेबर 5 असतो आणि तू आहे माझे तू 2 वर्ष काम कर पाहिला कसं 40 लेबर यहाँ पे कहाँ दिखा फटी दिखा लेने क्या चल देखो सबको ले आज लाया उधर से आज लाया आज उधर अलग है सर क्या है हमको देखता हम ये हमारा घर है उधर सर मेरी बात तू मेरा सुन मेरा इधर घर है मेरे को तू बताते मेरे को बता आगे पण स्पीड नाम रेंज आता स्पीड आणि मॉनिटर करता स्पीडाचे सांगतो आता स्पीड कॉन्टॅक्ट करताना आता पिलर घालता तर कितले दीस कितना दिन 20 डेज एक पिलर निकालने के बाद कितने काम ऐसा करता होगा एक साइड मेरी बात एक काम कर उधर स्पीड ब्रेकर निकाल ये पूरा ओपन कर पूरा ओपन कर हाँ गाड़ी स्लो होने के लिए ओपन कर दीजिए हाँ से जाने से एक्सीडेंट ना हो ना इसलिए उधर स्पीड ब्रेकर डालना उधर ठीक है डाल दीजिए दोनों साइड में स्पीड ब्रेक करना पड़ेगा इधर ऊपर और नीचे वो स्पीड ब्रेक उधर डालो एक और ये खुला करो और आने जाने में तो सब बड़े का बदले ना कोटवाड़ी में से इधर आना 3-6 किलोमीटर मैं एक थोड़ा सा पूरा ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सर 5 दिन और कितना कभी ये सर एग्जैक्ट मेरे को डेट दे मेरे दो 11 तारीख 11 से वो अभी ये खुला करेगा इसका पहला तुम दोनों स्पीड जो ब्रेक चालू वो डाल देंगे हाँ कल से ही चालू करो ना आज से चालू करो स्पीड ब्रेक डालना स्पीड ब्रेक डालने के बाद में ट्रॅफिकात तुम्ही सांगा तो रमलच आहे ना रमलाच डालो ना वो डाल जर रमलाच डालेगा ना तो रमलाच पीसी वाला हार्ड वाला गाड़ी स्लो होना पड़ता ये मेल फटिंग रबड़ वाला क्या है हाइट वाला डालता हूँ हाइट वाला 25 स्पीड ब्रेक नका त्याला रमलाच घालता त्यांना रमलाच घालता पाहिजे गाडी स्लो वो रबड़ वाला जो है हाइट वाला गाड़ो साइड में डालो ठीक है पूरा और कभी नेक्स्ट वीक को ये चालू करेगा सर ये 11 से चालू करेंगे 3 डेज क्या करो बोलने से पहले 2 दिन आप प्रिपरेशन करो मेरे को बोलो अभी तक तुम्हारा प्रोटेक्शन मई महीना में खुदाई करके क्यों रखा उधर ओके सर आपने क्या दिया आप ठीक है सर वहाँ केबल है ठीक है वो हमने वो क्लोजिंग वाल करना है हमारा पहले ही बात हुआ था कि उसको कर देंगे फिर उसके बाद क्या हुआ एलटी लाइन उन्होंने कहा कि एलटी लाइन आप करो क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं कर उसको भी मैंने कंप्लीट किया हमने यहाँ केबल डाल रखा है आप देखिए वो केबल डाला है वो पहले सुन वो पहले वो मैंने डाला कि हमारा जो है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे ये हमारा केबल अभी वो नहीं हुआ हमारे तरफ से पूरा काम हो गया तब तक आप मट्टी डाल के लेवल करो दो महीने बाद सुनो एक लाइन जा रहा है ना ट्रैफिक जाम रहा है मट्टी डाल के लेवल करो तुम लोग अगले साल में प्रोटेक्शन होल बना कुछ प्रॉब्लम नहीं और क्या करेगा तुम्हारा ट्रैफिक जाम हो रहा है सिंगल सर हो गया वो उधर से तुम चालू करो रोड बढ़ाओ ये 2 गाड़ी जा सकते हैं अभी गणेश को हमको तकलीफ हो जाएगी ठीक है उसको मैं ये पहला आया उसको क्लियर गणेश का पहला इसका पहला मेरे को इधर सब दूसरी गाड़ी जाना पड़ता दोनों साइड में जितना अभी तुम्हारा आगे में हो ब्रिज ये हाइट देके हो गया ये साइड में उधर हो फिलअप करो और उधर हो पंखे को कंप्लीट डाल के ठीक साइड पूरा खतम काम करके विजीट आहे दवरल्या कित्याक आमच्या धारगळे 2 काम्याकडे हो ब्रिज तसोच आमी आतां परसवाड्या वयतले लायबागान तोय ब्रिज वयतले तशेंच चांदेला तिनूय ब्रिजाचे आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा तशेंच आमचे सगळे जाण आयज हांगासर येयल्ले आसा तशेंच आमचे हांगा सगळे गांवचे भाव सगळे पंच आसा आनी तशेंच सगळ्यांक हे आयज प्रॉब्लम जाता आयज आमचे थोडे म्हयने उरल्या आतां थोडे दीस उरल्या आमच्या चवथ आतां हें जावपाच्या चवथी पयली आयज आमचे लोक खुबशे हांगा आमच्या गोंयांत येतात ताका लागून ही जी पळय आयज कामां चल्ल्या ताका म्हाका दिसता खूब स्लो चल्ल्या ताका लागून आयज इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी एज फास्ट कामां जावची आतां थोड्यांक हें जाय कितें हांगासून
स्मुथली वयची, कित्याक आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्टूय आसा हांगासर. त्या एअरपोर्टाकूय लागून हांगासर लोकांक थोड्यांक हांगा फ्लायटाय बी चुकता. जेन्ना ही ट्राफीक हांगासर जाम जाली जाल्यार म्हाका दिसता ना म्हणल्यार अर्दे वर 1 वर वयता. ह्यात हांगासूनच फकत हांगासर वचपाक एअरपोर्टार. ताका लागून आतां जाता तितले फास्ट. हांवें ऑलरेडी हे सीएमाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा. हेज्या पयलीं आमचो सदानंद तनावडे सरय येवन हांगासर तेणीय बी पळयल्लें. तेन्ना त्या टायमार तेणीय सांगलेलें जेन्ना हांगासून एअरपोर्टार आपुणूय वयता तेन्ना आपल्याकूय त्रास जाता म्हणून. त्या टायमारूय ते इन्स्पेक्शन दवरलेलें आनी तांकां सांगलेलें जे आयज तेंच्यांनी कामूय स्टार्ट केल्या बरें फास्ट आहा तेंचें कामूय बी. पूण आमकां जाय हेच फास्ट स्पिडीन तेंच्यांनी काम लावन ज्यो आयज गाडयो हांगासर वयता त्यो स्मुथली वयच्यो. ताका लागून जो पळय रोड आसा त्या दोनूय सायडीनी तेंच्यांनी ऑलरेडी खणून आयज ते हांगासर दवरलेले आसा. तांकां सांगलां जो रोड व्हडला पळय हांगासर कॉन्क्रीट घालून 1-2 गाडयो वयता पळय तशेंच म्हणजे स्मुथली गाडयो हांगासर वयच्यो आनी ट्राफीक लोकांक थंय त्रास जावचे न्हू. ताका लागून जाता तितलें तांकां आयज सांगलेलें आसा. जेईनूय सांगलेलें आसा जे काम आसा तें स्पिडीन करचें आनी जाता तितलें फास्ट तें करून आमकां दिवचें. कित्याक लोकांनी खूब वर्सां जालीं ह्या 2 खांब्या कडेन ह्या ब्रिजाक लागून त्रास काडलेले आहा. खूब लोक हांगासर म्हाका दिसता मोडूनय पडलेले आसा. जे आयज आमचें काम हें करून दिल्लें आसा. आमच्या सरकारान बरें काम करून दिल्लें. आयज आमकां फ्लायओवर हांगासर दिल्लो आसा जो आयज आमच्या 2 खांब्या कडेन खूब गरज आसलेली. ताका लागून हेजें काम मातशें स्पिडीन जावचें म्हणून आयज हांगासर हांव येयल्लो आसा. आनी हेज्या पयलीं आमचो सदानंद भाई हांगासर येवनूय तेणी इन्स्पेक्शन करून तोय बी गेल्लो आसा. तेजें काम तेंचें चालू आसा. आनी म्हाका जाय एज फास्ट कित्याक चवथी कडेन लोकांक त्रास जावचे न्हू. जे ट्युरिस्ट हांगासर येतात तशेंच आमचे भायर परदेशान आमचे लोक हांगासर रावतात आनी ते आपले गोंयान येतात. ताका लागून हे आमी जाता तितलें फास्ट हें काम करून घेतलो. तशेंच नैबरचोय आतां आमी वचून तेय बी इन्स्पेक्शन करतलो. तोय बी प्लीज आमकां नैबागान आमकां त्रास जायना कित्याक तो ऑलरेडी डायवर्ट जाल्लो आसा. ताका आमकां ब्रिजाक लागून कितें प्रॉब्लम जायना. पूण तोय आमकां एज फास्ट जावचो अशें म्हाका दिसता. ताका लागून चानयोचोय ब्रीज आमचो ऑलमोस्ट आतां आमी लोकांक हांगासर वचपाक त्रास जावचें ना म्हणून तो ब्रीज चालू केल्लो आसा. तशेंच काम आसतलें जे आयज आमच्या हांगासर पेडण्यान जीं कामां चलतात ती आयज आमच्या सरकारान बऱ्यान बरो आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. ताका लागून हे आयज आमचे 3य ब्रीज आमचे आयज आमच्या पेडण्यांक लागून जे आयज आमकां बेनिफीट लोकांक लागून ते आयज आमी सरकारान आमकां दिल्लें आसा. आनी अशेंच काम जें म्हजें काम आहा तें हांव करून घेतलो. तशेंच लोकांची कितें समस्या आहा ती सोडून घेतलो. थँक्यू. ऑक्टोबरान ब्रीज स्टार्ट जाल्लो हो ब्रीज स्टार्ट आजून आयज आतां जुलय जालो. काम इतलें स्लो आहा सामकें म्हणजे सामकें स्लो आहा. ते 5 लेबर येवन काम करता. पयलीं एक कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय. कित्याक हे काम इतलें स्लो आहा. 9 म्हयन्यांनी एटलिस्ट एका आवयक भुरगीं जाताले आसले. हो 3 खांब्याक उबे करता 9 म्हयने जाले आयज. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं ब्लॅक लिस्टान घालपाचो म्हाजी इच्छा ही की हांकां जेन्ना जो पर्यंत हांकां ब्लॅक लिस्टान घाली ना तो पर्यंत केन्ना गोंय सुदारपाक ना. हे कामां करता चुकिल्ले आतां काम करतात. काम केल्या उपरांत ऑलमोस्ट तेंचे हायवे फुडलो हायवे तो पयलो आसतलो. कितले लोक पडटात मरतात न्हय आपलो हांगासर आमच्या मालपेट टू परसकाडे तो रोड पयलो आसतलो. ती हें मारला भिंत मारला प्रोटेक्शन ती आतां आयज ना फाल्यां केन्ना पडटली ती. त्या खातीर इन्स्ट्रक्शन गोंयच्या सीएमाक सांगता आमच्या प्रवीणाक सांगता आनी पेडण्याचे येई जेई आनी कॉन्ट्रॅक्टर येई जेईन पयलीं ते कामाचेर पयलीं बरें तरेन काम करून घेवपाक जाय. कित्याक आज येई जे घरा ऑफिसान बसतात आनी तांकां लेबरांक हायवे कामाक धाडटात. जेन्ना फुड्यान कोण जेई नासतात तांकां लेबरांक चान्स पडटा. दुखिलान काम करून येतात आनी रस्त्याची पाड पडटा. आयज लोक हातपाय म्हणून हॉस्पिटलांत कितलो असो लोक आहा. हांव ब्लेम करना कोणाक गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता पयलीं हांव. कित्याक लागून हे जाता ते गव्हर्मेंट थ्रू येता काम जातात. हांव सांगता गव्हर्मेंटाक इशारो हो गोंयच्या आमच्या गोंयच्या मिनिस्ट्रीक हे कामां करता ती फालतू कॉन्ट्रॅक्टर दिवं नाका. बरोसो कॉन्ट्रॅक्टर दियात आनी काम करून घेया इतलें सांगता. थँक्यू. आनी जो उत्तम बारशेकार येता इंजिनियर जो इलेक्शनाक रावपाक तो इंजिनियर आसतना ताका पासून हे जालें ना बाबा कॅन्सल करूया नाका म्हणून सांगपाक ताका बाबूक. आनी आतां ते हायवेक ते ज्यो भिंती कसाडटा त्यो सावरानान ताका तो आतां इलेक्शनाक रावन कितें सावरतलो आतां कितें दिया लावपाक येयला काय कांयच कळना हेचें. नाही आता म्हाका सांग की कितले मेरेन जातले कंप्लीट प्रोजेक्ट एज पर द आतां आमी जे डिस्कस केला चवथी पयलीं आमकां एक एक्सेस हांगासून करपाक जाय फॉर द स्मूथ प्रोजेक्ट ट्राफीक ते आमी करून घेतला आमकां सजेस्ट केला. आनी आमचें टार्गेट आसा की फेब्रुवारी पर्यंत आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक एंड ऑफ द फेब्रुवारी. आनी
आणि लोकांचे कोऑपरेशन इज मस्ट आणि लोकांनी कोऑपरेट बरेपर्यंत कोऑपरेट सुद्धा केला आमचा आणि ॲज पर देअर सजेशन्स आम्ही कितें आनी कितें इम्प्रूव करूं शकता तशें आमी करतले आनी वील गो ना सर ट्रॅफिकाचो खूब इश्यू जाता हांगा कशें आतां एक म्हणजे अर्द तास हांगा लोक रावतात त्याच्या खातीर तुमी आतां आमदार आयला म्हणून तुमी हे करतात पण आमी सुद्दां हांगा वचून वयता येता पण खूब त्रास जाता हाचेर तुमी कितले म्हयने लागतले आनीक तुमकां ना आतां आमी फुडले म्हणजे आतां एक 8-10 दिसां भितर तुज्यार आमी चॅकआउट करता की एक्झॅक्टली आमकां मदीं खंय ओपनिंग दिवंक मेळटा न्हू फॉर द ट्रॅफिक ट्रान्सफर करपाक तें पळयता आमी एज पर द म्हणजे सरान तशें सजेस्ट केलां तशें आमी ते स्पीड ब्रेकर्स घालपाक लागल्यात आमी हांगासून ओपन करुया म्हणून पण हे कंप्लीट कितले मेरेन केन्ना मेरेन जातले 27/2027 2027 फेब्रुवारी पर्यंत आमी वी हॅव टार्गेटेड की 27 फेब्रुवारी सोंपप येस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.